Peter chapter 5 verse 6. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही खालती करा, अशे ताणे निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमका वयर उबारतलो. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 to 6. ताळ्यासरशी केल्ले असरे हाच्या उपरांत सुदैवाची एक पर्या बसली आणि जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमात बोकऱ्याच्या दरवटे लागीं एक तळे असा. ताका हेब्रेव भाशेन बेसेदा म्हणतात. ताका 5 मंटप आसात. कुरडे तोंटे आरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस त्या मंटपा लागीं पडून असले की त्या वेळा वेळा देवाचो दूत देवून येवन उदक हालयतलो. उदक हालयतच पिडेस्ता मदलो ताळ्यांतलो जो कोण पयलो देंवता तो कसलेय पिडेंत असल्यार बरे जातलो. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. दिसून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसल्या गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका ताळ्यां दवयतलो म्हणलो कोणी ना. हांव देवूंक वेतना आनी एकलो मुजाकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतूळ घेवन चलतच रावलो. जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5. देवान अब्राहमाक बसयल्ल्या त्या प्रमाणे देवान ताका 100 वर्सां प्रायर भुरग्याचे देणे लाभयले. लूक चॅप्टर 8 वर्स 43 and 44. 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टतली एक स्त्री असली आणि तिका गूण करूंक खंयच्याय वैजा नेमती जाले ना. तिने जेजूच्या फाटल्यान येवन ताच्या वस्तुराच्या देगेक हात लायलो आणि तेच घडये तिच्या रक्ताची जर सुकली. लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 to 13. एक साबता दिसा जेजू एक सिनागोगाक शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री 18 वर्सां हांव देवसारा निमती कश्ट जाली. सगळीच ती बागवाली आनी नीट उबे करूंक ताका जायनातले. ते पळोवन जेजून आपणा सरशीन तिका आपयली आनी म्हळें, आगे, तुज्या पिडेंतले तुका सुटका जाली. ताणे तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबे जाली आनी देवाक नावाडूंक लागली. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 7. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. आयसाया चॅप्टर 45 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिर्वी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सरेस्पोर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडयोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलची जाल्यार तूं लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सरेस्पोर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सरेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सरेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव.